सांजुवाच्या फेस्ताची सगळ्यांक परबी आवडटा. तुम्ही आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक पयल्यात काय बरी न्हेसल्यात. ही आमची परंपरा आमी चालू दवरल्या. कितलीं वर्सां जालीं आमी वाड्यांनी पिढ्या घेवन भोंवतात आनी आमचे भुरगे आमकां सांगात दितात आनी आमचे रिपोर्टर सदांच आमच्या सांगाताक आसतात. देखून हांव मागता आमच्या गोंयच्या संवसाराभर गोंयचो लोक भाव भयणी आसात तांचे मागता आमची परंपरा सदांच तुमी चालू दवरची. विवा आम्ही आज घरां भोंवतले आमगे वाड्या पेडा आनी आमी ट्रेडिशनल कल्चर आहा ते आमी जिवीत दवरले. आतां भुरगीं पिझ्झा जावं मोमोज पानीपुरी तेसो खाताय पण आमगे हे फेस्ता आमी पातोड्यो होले तेसो कोण सान्नां कोण तेश कोन सेलिब्रेट करले ट्रेडिशनल वे. आमकां सिजनल फ्रूट गोंय जातले फ्रूट बी दिताय कोण तो पातोळीताय कोण सान्नां दिताय आनी बरे भाशेन आमी वेलकम करताय. बोको हे जावं हे तांकां हे जावयालें फेस्त. आतां लोक बांयत ती उडी मारतालो आतां ते बांयत पोल्युशन जालें गायरे पोल्युशन जालें तेका लागून भुरगे बांयत ती उडी मारपाक वच न्हय कित्याक पोल्युशन चड. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तुमी बांय बी आहाय त्यो सारक्यो करच्यो आनी साफ करच्यो म्हणून. म्हजें नांव पिटर पेरांव. म्हाका पिटर दी पेडा म्हळ्यार आख्या स्टेजीर वळखतात. सो आज तुमकां पयले सुवातेर हांव सगळे गोंयकारांक सोंजावाची परबी आवडटा. आज जे सोंजाव आमच्या गांवांत पेडा गांवांत पेडा बेनावली एक आमगेले ट्रेडिशनल कशें आमी हांगासर घेवन भोंवतात. आमच्या आदल्यांनी जी परंपरा आमकां दाखयलेली ती आतां फुडें वतात. आमचे भुरगे एकठांय जावन सोंजाव घरांनी आमी भोंवतात. म्हणजे फेस्ताची परबी कशी आमी तांकां फाटयतात आनी त्या उमेदीन ती आमकां येवकार दितात. सान्नां वडे पातोळ्यो ओणसां सोऱ्याच्यो बाटल्यो त्यो आमकां दितात. एक ट्रेडिशनल पणस दितात. सो हे हाचे वयर आमकां आमचे जिवाक खुशालकाय भोगता आनी सोंजाव आनिकूय नेटान कोचचो कसो दिसता. सो एक आमची परबी आयज आमचे सांजवां बत्साची परबीच आमचे पात्रांवाचे फेस्त म्हणटच आमी आमच्या वर्साची ट्रेडिशनल जे कितें आसा सोंजाव म्हणटा तो आमी घरांनी घेवन भोंवतात आनी सगळे आमकां माय मोगान येवकार दितात आनी आमी आमची सोंजावाची परबी तांकां वाडटात. देव बरें करूं. तुजी मॅसेज कित्याक गोंयकारांक म्हणजे एक मेसेज कित्याक आमचे मदें आमी एक ट्रेडिशनल कशें दवरला. एक हिंदू दवरला एक क्रिस्तांव दवरला. हे ट्रेडिशनल म्हणजे आमचो सगलो गोंयकारां भाव भयणीक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणू जावं फुडें एकवटान रावन हो आमचो सोंजाव आमी सांगातान मनोवया. तेन्नाच आमच्या भावपणाचो एकवट घोट आसतलो. आदलो सोंजाव आनी आतांचो सोंजाव हाचे मदें कितें डिफरन्स आसा सांग. आदींचो सोंजाव म्हणटाले ते पयले सेम ट्रेडिशन कोपेल बी घालून भोंवताले गायनां गायताले बांयत उडी मारताले. आतां कित्याक पिढे घेवन भोंवताले. आतां कितें जालां मातशें बंद केलां कित्याक बांयक उडी मारूंक दिनात. कित्याक आतां बांयो सगल्यो पोल्युटेड आनी हाल्ल्यात बांयो पयलींच्यो. सो आमी कोणाक उडी मारूंक दिनात. आतां हो वे आमी चेंज केला. पयले बांयत उडी मारता तेन्ना सगळीं बांयचे लायक एकठांय जावन तांकां हें करताले उमेद भोगताली. आतां कितें केलां आमी चेंज करून आमी घरांनी भोंवन ते आमचें ट्रेडिशन वाडटात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.